दिवचल शाराक तेकून आशिल्ले लामगांवच्या माथ्यावयले वेदांता सेजा कंपनीचे मायनिंग पीठ असुरक्षीत आणि धोकादायक अवस्थेत आसा। पावसाळ्या पयलीं ह्या खण खंदकाचेर फावो ती प्रतिबंधनात्मक उपाय येवजण केली ना जाल्यार ह्या मायनिंग पिठा पासून आपत्ती कोसळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। तशी भिरांतूय लोकां मदीं पातळ्ळ्या। ह्या मायनिंग पिठा वयलो मातयेचो भराव खचला आणि ताका वेऱ्यो गेल्यात। मॉन्सून लागीं पावल्ल्यान ह्या मायनिंग पिठाचेर ताकतिकेन उपाय येवजण करची अशी लोकांची मागणी आसा। हांव सध्या दिवचल शारांतल्या लामगांव वाठारांत आसा। तुम्ही पळोवंक शकता म्हजे फाटले वटेन आसा ते आसा वेदांता कंपनीचे मायनिंग पीठ। ह्या मायनिंग पिठाच्या कुशीकच्या मातयेचो भराव कांय कडेन खचला, कांय कडेन कोसळ्ळा लेगीत। ताका लागून हे मायनिंग पीठ असुरक्षीत जाला। आपत्ती टाळपा खातीर ह्या मायनिंग पिठाचेर पावसाळ्या पयलीं प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करप गरजेचें आसा।